बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या नाईट क्लबाक जो भयानक उजो लागलेलो आणि ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पाविल्ले ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आता मेरेन 7 अक्युजांक आपल्या कस्टडीन दवरलेले. 4 मॅनेजर तसेच जे नाईट क्लबाचे ओनर आसात लुथरा ब्रदर्स तसेच को ओनर अजय गुप्ता ह्या सगळ्यांक धरून हे जे 7 अक्यूज जे आशिल्ले हे अंजुना पुलिसांच्या ताब्यात आशिल्ले. हे जे 4 अक्यूज आसा तेतूंतले जे 3 मॅनेजर आसा हेंका फाटल्या दिसांनी बेल ग्रांट जाल्ली आसा. ते जेसीन आशिल्ले 14 दीस आणि तेंची सेशन कोर्टान ट्रायल बेलीची चालू आशिल्ली हियरिंग आणि त्यात संदर्भात तांकां 3 जे मॅनेजर आसा हेंका बेलूय ग्रांट जाल्ली आसा. तर जो चौथो अक्यूज आसा हो आजुनी ज्युडिशियल कस्टडीन आसा आणि जे 2 अक्यूज आसा लुथरा ब्रदर्स हे अंजुना पुलिसाच्या कस्टडीन आसात. तर जो अजय गुप्ता आसा हो सध्या आसा म्हापसा पुलिसांच्या कस्टडीन. अजय गुप्ता जो को ओनर आसा ह्या बर्ज बाय रोमियो लेनाचे जे नाईट क्लब आसा हेचो आणि म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताचेर FIR रजिस्टर केल्ली. अजय गुप्तान जे लायसन्सा खातीर अप्लाय केल्ले आणि त्या लायसन्साक लिगल डॉक्युमेंट्स ज्यो लागतात तशेंच बाकीच्यो हेल्थ सर्टिफिकेट आणि बाकीच्यो ज्यो डॉक्युमेंट्स आसा ह्यो खंय तरी फ्रॉज केल्ल्यो आणि त्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी अजय गुप्ताचेर FIR रजिस्टर करून ह्या कंप्लेनीच्या आधारे ताका अजय गुप्ताक आपल्या कडेन जी कस्टडी आसा ही म्हापशेच्या GMFC कोर्टा तर्फे घेतिल्ली. सध्या आयज परत एकदा म्हापसा पुलीस आसात हे अजय गुप्ताक म्हापशेच्या GMFC कोर्टान परत एकदा प्रोड्यूस करपा खातीर हाडिल्लो आणि ताका एक्सटेंडेड 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावल्ली आसा. तो म्हणटा TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.